मडगांव कोयराचो प्रश्न सोडोवंक कोयर एकठांय करपाचें काम भायले भायर दिवपाचो थाराव मडगांव पालिकेन सोमारा घेतलो. तशेंच आदले ई टेंडर रद्द करून नव्यान प्रस्ताव घेवपाचें पालिकेन थारायलां. आनीक कामगार जाय म्हूण पालिका प्रशासनाची मान्यताय मागतले. फाटल्या कितल्याशाच तेंपा सावन उरिल्लो कामगारांचो पगारय खंय पालिका दितली. We have taken the resolution that we may go ahead with the door-to-door collection with one person who would be responsible for the entire city's collection, because now it is all in pockets, a very unorganized sector operating with the self-help groups. Second point was to decide on the scrapping of the tenders earlier. So that again we have taken the decision to scrap the earlier tenders and to ask for the fresh tenders for the development of individual wards. Most important point that was talked today was to decide on the payment of the overtime allowance, which was pending for last 1.5 years of all the workers. So I'm very happy that my council has unanimously agreed to pay the workers without any hitch, and it will be done without wasting any. It is to the tune of some 4,16,000 and 1,600, and it will be done with the immediate effect. बैलपार चानेल रस्त्याची चाळण जाल्या. चानेल यो वच करपी लोक धुल्ल खातात. पावसा पयलीं रस्त्याचें काम करपाक म्हूण रस्तो खणून रोबोल घाल्लो. लोक पावसा उपरांत तरी डांबर पडटलो म्हूण पाशयेस काडून राविल्ले. 6 म्हयने जाले तरी काम सुरू जायना. यो वच करतल्या गाडयांची वाट लागता. हाडांय खिळखिळपाची. ही परिस्थिती खुद्द पंचायत मंत्र्याच्या मतदारसंघात. पंचायतीकडे प्रश्न सुटना, मंत्र्याचे लक्ष ना, लोक बेजार. पावसातलो खूपच त्रास जालो ह्या रस्त्याचो. आता पावस सोंपलो त्या टायमार तरी बेगीन हेचे काम जावचे, कारण खुबशे लोक पडलेले आहात ह्या रस्त्यार. गाडयांची वाट लागता आनी धुळीन ह्या ट्रक येता वयता. आतां तुमी पळयले धुळीन सामके हैराण जाता लोक. आता पावस जाल्लो आसा आनी बेगीन हेचे काम पूर्ण करपाचें. तुम्ही त्या इंजिनियराक मेळ्ळी ना? तशें 1-2 फावटी हांवें पाणी मार म्हणून तांकां फोन करून सांगलो. सकाळचे मारता काय सांजचे उदक मारता? आता मदींशें तेंच्यांनी बंदूच केलें. आता उदकच मारिना. आता नासता उदक. म्हाताऱ्यांक बिताऱ्यांक व्हरतना त्रास मरे. पेशंट एम्बुलन्सी बीन कितले वयतात हांगल्ले, कशे वयतले ते? खंयसून वचपाचें आनी अशी स्लीप जाताली गाडी, म्हणून अशी भिरांतीन सारखे पांय तेकोन वचचें पडटा. आतां आमी काडटा दीस खडपांतल्या आनी कितें करतले? हो आतां धुल्लो मागीर कोण आतां सांगता पावसोच पडलो न्हू, आनी कितें करतलो गव्हर्मेंटान? पण ते स्ट्रायक केलो ते आमी म्हणटाले बेगीन जाता दिसता. तेजें काय जावपाचें ना. ते हल्लेकार येवन पळयल्या तरी आसतले तेणे, म्हाका जाल्यार दिसना. पूण बायलां खूब जाणां पडल्या, खूब गाडयेन पडले. सकाळीं सोबन धुल्लो. सगळे वाले लोक सगळे धुल्ल्यांतल्यान वयतात आनी कामान हे फास हेंचें कामूच ना. सगळ्यांच्या बापायन कोण रडटलो तसले खबरी हांगा जाल्या. घेवया एक विराम.